आमदाराकडे उलया नाही तुम्ही मग तुमचं तुम्ही आता मग किती आले प्रॉब्लेम ते किती जीटीबीसी काउंटर ना किती म्हणतात ते तसे जायना अशें म्हणटा आता किती सॉर्ट आउट झाले इशू आता पैसे किती कमी करून त्यांना चालू कर म्हटलं काउंटर हय तुमका काय जर ऑब्जेक्शन आमचे ऑब्जेक्शनच ओके ओके एमएलए गेलो गेलो ते इथले तेंगडे बोला रे विनय भाई मी हा गेलो विनय कदम असा असा सगळ्यात गाडी आहे ना मला सीएमाकडे मिटिंग असती सीएमान फॉर्मल दिला तो वचून तांकां जीबनवरां सांग म्हूण सांगला आमच्या मंडळ अध्यक्षा तो सांगतलो सांगला तुम्ही फाल्यांच्यान चालू कर म्हणून हे इतलें तांकां सांगलां आनी कितें जाय तुमकां जीटीडीसी काउंटर असतलो थंयसर काय ते सगळे जो पळय फॉर्मल पळय आसा पळय न्ही तो सीएमान सांगला की जे स्टेक होल्डर कोण पळय लागतले ऑफिशियली तेजे ते आमी डिसायड करया म्हणून सांगला पूण काउंटर आसतलो आतां काउंटर आसतलो ना आसतलो ते सगळें तो ठरयतलो प्राइस कितें रिड्यूस करपा खातीर तांचे कितें डिस्कस पयशे चड जाले म्हणटाले ते चड पयशे आसा त्या खातीर गॅस येना म्हणटाले सेम सांगले पयशे आपूण कमी करता म्हणून कमी केले तेणी कितले कितले ते सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन बिशन ते कांय सांगना कमी करून आपूण सगळें तें बसून कॅल्क्युलेशन करून दिता म्हणून सांगले आता एपाचेरूच चालू जातले फाटल्याच्या अरे तें सगळें जगाकूच चलता न्ही रे एपाचेर म्हणजे कशें एप न्ही तें आमी आतां जें पळय कितें पळय करता न्ही डिजिटल त्या पद्दतीन तेणी कशें आसा की कंप्लीट गोंयांक करून आनी सगळें जगभर हें चलता लोकांक फॅसिलिटेट जावपाचें अशे पद्दतीचोच डिसिजन घेतला माननीय मुख्यमंत्र्यान ओके आनी मिटिंगेक कोण कोण आशिल्ले तुमचे सगळ्यान आतां आमचे मिटिंगेक आमचो मंडळ अध्यक्ष विलास देसाय मागीर बाकीचे आनी तेजे मंडळाचे लोक मागीर आमचो विनय भाई मागीर दिपक पावसकार मुख्यमंत्री हांव एक तेंचे बरोबर सो आयज कन्क्लुजन काय जावंक ना तर मिटिंगेची आतां हें कन्क्लुजन रे उलोवन तेंचे कडेन करतले न्ही तो पूण तेंचे जे डिमांड्स आसले ते डिमांड तुमचें कशें आसा तुमकां आतां इंजेक्शन मारून रोग बरो जावपा जाय तशें जायना कळ्ळें तुका तें दिता आसतना सारकें वेवस्थीत दिवपा जाय तशें आहा तें अशें येस थँक्यू कसं